नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी तशेंच तुमकां सगळ्यांक जागतीक महिला दिसाची खूब खूब परबी। आमची वुमन्स डे खातीर ही खाशेली कार्यावळ आसा पिंक फोर्स। पिंक फोर्स ही भारतांतली गोंय राज्यांतली एकमेव अशी बायलांच्या सुरक्षे खातीर सर्वीस आसा जी तुमकां आनी खंयच मेळची ना, फक्त गोंयान। तर ही पिंक फोर्स कितें आनी ती कितें कशी काम करता हें आमी जाणून घेतली आमच्या आयच्या भागान। पळयत रावात तुमच्या खातीर ही खाशेली भेट वुमन्स डे खातीर पिंक फोर्स। गोंय राज्याची वळख जावन आसा सूर्य, रेंव आनी दर्यादेग निसर्गाच्या सैमान नटिल्लें आमचें सोबीत गोंय। गोंयांत आमच्या गुन्यांवांचें प्रमाण तशें खूब कमी आसा। बायलांकूय हांगा खूब सन्मान मेळटा, पूण बायलांचेर कांय प्रमाणान अन्याय हो जाता। हाकाच लागून गोंय सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला आनी गोंय पुलीस खात्यान बायलांची आनी चली भुरग्याची सुरक्षीतताय घेवपा खातीर पावल उबारला। पिंक फोर्स हो एक नवो उपक्रम गोंयांत सुरू जाला। संकश्टान व हेर ताकतिकीची गरज आशिल्ल्या बायलांक 24 वरां 7 दीस मजत जावची ह्या उद्देशान पिंक फोर्सची स्थापणूक जाला। बायलांचेर जावपी गुन्यांवा पुरते हे दळ मर्यादीत नासून जर एखाद्या बायलेक अपघात वा हेर इजा जाली जाल्यार हे दळ प्राथमीक उपचार आनी पुलिसी मजत लेगीत हे दळ करतले। राज्यांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी तैनात केल्लो पिंक फोर्स बायल पुलिसांची दृश्टमानयता वाडयतले आनी गुन्यांवांक आळाबंदी घालपा खातीर वावुरतले। पिंक फोर्स पिंक फोर्स बद्दल चड म्हायती जाणून घेवपाक आमी सद्या मेळटली हांगासरले DGP इंद्रदेव शुक्ला हांकां आनी तांचे कडल्यान आमी जाणून घेतले की हो कॉन्सेप्ट तांच्या मनान कसो आयलो आनी हो कॉन्सेप्ट कितें। जहाँ तक पिंक फोर्स का सवाल है, पिंक फोर्स अपने में एक नई फोर्स है और गोवा के लिए बिल्कुल नई है। इसके पीछे दरअसल ये था कि गोवा एक 100 लाख लोगों का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें कम से कम 20 से 25 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं, 60 से 70 लाख घरेलू पर्यटक हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल अच्छी तरह हो और साथ ही साथ जो 15 लाख की पॉपुलेशन है गोवा की, उनमें भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि केसेस रूरल एरिया से भी, ग्रामीण एरिया से भी आ रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए ये हुआ कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो फोर्स ख़ास तौर से महिलाओं और बच्चों के बड़े नज़दीक हो और वो उनकी बात को अच्छी तरह से समझ सकें, समझ करके उनके बीच जा कर के उसका निराकरण करने में मदद करें। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के चले और चूँकि गोवा पुलिस में लगभग 15 से 20% के आसपास महिलाएं हैं, वोमेन पुलिस हैं और सभी लोग बहुत ही एडवेंचरस भी हैं, तो सबका सजेशन ग्राउंड से भी लिया गया और उसको देख करके फिर इस तरह की फोर्स बनाई गई। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, गाड़ियां दी गई, इनका एरिया बांट दिया गया है। आज की तारीख में गोवा में 11 जगह डिप्लॉयड हैं और कुछ व्हीकल्स तो महिलाएं ही चलाती हैं, वोमेन पुलिस चलाती हैं और इनके ड्रेस के पीछे जो बेसिक चीज़ से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रखा गया है कि ताकि महिलाओं को या बच्चों को या बच्चियों को ये तुरंत पहचानने में मदद मिले और एक बिहेवियरल जो एटीट्यूडल चेंजेस हैं वो दिखने चाहिए कि उनके बातचीत में, उनके व्यवहार में जो अमूमन एक खाकी कलर में नहीं दिखता है वो चीज़ इसमें दिखे। और इसके लिए ये हुआ कि एक अच्छा सा मैसेज दिया जाए देश में विदेश में ताकि गोवा का नाम अच्छा हो। और इसमें मैं, जैसा कि आपने कहा ये नाम कहाँ से आया, तो मैं दरअसल ये कहूँगा
कि इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सबसे पहले मुझे सुझाया कि हम एक पिंक फोर्स बनाएं। ये मैं नहीं जानता कि उन्होंने कहाँ से ये नाम लिया है, लेकिन ये है कि जो पिंक फोर्स के पीछे भावना थी और जो भावना है वो बेसिकली यही है कि ये घर घर पहुँचें, लोगों को सुनें और उनकी समस्या का समाधान करने में उनकी मदद करें। चाहे वो बीच हो, चाहे गांव हो, चाहे घर हो, जहाँ पर भी, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, तो हर जगह ये पहुँच रही हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। इसके लिए हमने 112 100 नंबर और 7875756000 ये भी रखा है। तो जैसे कॉल आती है ये कॉल उनको पहुंच जाती है वायरलेस के थ्रू और फिर ये लोकल पुलिस में उस चीज़ को कंप्लेंट करती हैं, मौके पर पहुंचती हैं। लोकल पुलिस भी सपोर्ट करती है और जो पुलिस कंट्रोल रूम की 67 गाड़ियां चल रही हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। तो रात हो या दिन हो, इनका पेट्रोलिंग के लिए बेसिकली ये यूज होती हैं और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए हैं। आमच्या बरोबर आसा सध्या SPCRची PI मिरा डिसिल्वा ती आमकां सांगतली की कंट्रोल रूम तांचे कशें वर्किंग आसता आनी तांकां कॉल कशे येता, ती कॉल कशे अटेंड करता आनी तांचो फूल प्रोसिजर कसो आसता ते तेंचे कडेन आमी जाणून घेतली. मॅडम तुमकां वेलकम आमच्या शोन आनी आमकां तुमचें हें वर्किंग कशें आसता तें तुमी आमकां सांगा. First of all, thank you. This आमचे हे 11200 control state police control room. So आमकां different type of calls येता for male, female, male women's in distress also. So आमकां robot आमचे PCR vehicles and we have pink force vehicles. So mostly pink force vehicles आहा पळय आमी immediately कितें लेडीसाचे कॉल येयले जाल्यार आमी तांकां फास्ट धाडटा. Secondly, we have lady staff also working in control room as well as male person also, and we have a CRO who is performing duties, who is controlling calls related to different type of. पण तुमची 24 hours सर्वीस आसता. सो मागीर तुमी कशें तुमचें वर्किंग म्हणजे कशें शिफ्ट तुमची कशी आसता किंवा तुमकां लेडीज आशिल्ल्या कारणान तुमकां कितें प्रॉब्लम सांगासर येता. आमच्यो 3 शिफ्ट आसता, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाईट टाईम. लेडीज आर परफॉर्मिंग ऑल नाईट, ऑल शिफ्ट. तशें कांय ना की लेडीज मॉर्निंग करतली अशें कांय ना. सो लेडीज कॅन परफॉर्म नाईट ऑल्सो. सो रातचे लेडीसाचे बी कॉल येता, लेडीज इज हँडलिंग द कॉल एज वेल एज मेल ऑल्सो. सो कितें कॉल्स येयले इमिजिएटली दे आर डायवर्टिंग एट द स्पॉट विथ द कन्सर्न PCR व्हेकल्स अँड पिंक फोर्स. पण कंट्रोल रूमान तुमची आतां तुमकां ऑलरेडी तुमकां ट्रेनिंग बी सगळी दिल्ली आसता हांगासर. पण तुमकां केन्ना अशें कितें प्रॉब्लम्स येता की कोण तरी कॉल करता खरेंच प्रॉब्लमान आसता पण मागीर तांचो कॉल लागना, परत ते कॉल कनेक्ट जायना, अशें की तुमकां केन्ना आयला प्रॉब्लम? ना अशें जाता प्रॉब्लम. मागीर आमी कितें करता, आमी फोन करता तांकां पर्सनली. तेंचे डिटेल्स सगळे येता, एड्रेस बीन तेंचे फोन नंबर बी येता लेडीसांचे. मागीर आमी तांकां कन्सर्न पुलीस स्टेशनार तेंचे कन्सर्न रॉबर्ट धाडटा, लेडीसांक धाडटा आनी आमचे व्हेकलूय वयता. सो मागीर तांकां हेल्प मेळटा. ओके. अशें केन्ना जालां की तुमकां फेक कॉल्सूय येला? फेक कॉल्स येता आमकां, फेक कॉल्स येता. मागीर आमी फेक कॉल्साचेर आमी कन्सर्न आमी ईच एंड एवरी कॉल वी हॅव टू टेक एन एक्शन. सो ईच कॉल्स आमी धाडटा. कितें जावं आमकां कॉल येयले, फर्स्ट रेफरन्स वी आर गिविंग टू सेंड अ PCR व्हेकल अँड पिंक फोर्स टू व्हेरीफाय वेदर इट इज अ फेक कॉल ऑर जेन्युअन कॉल. बट आमची ड्युटी आमी धाडून दिता कन्सर्न रॉबर्ट्साक आनी पिंक फोर्साक. पण फेक कॉल्साचेर तुमी मागीर रिएक्शन बी घेता? कन्सर्न पुलीस स्टेशन इज टेकिंग द एक्शन. आमचे हिंगाचें काम फकत आमी सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां प्रोवायड करपाचें पुलीस स्टेशनार आनी पुलीस स्टेशनार मागीर ते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करपाचें आनी तेंचें एक्शन घेवपाचो. एक्शनेबल ऑथॉरिटी इज द कन्सर्न पुलीस स्टेशन. थँक्यू मॅम. आतां आमी एक्चुअल पळोवया की हांगासर तेंचें वर्किंग कशें आसता, ते कशे कॉल्स रिसीव करता आनी हितून आमकां मॅडम हेल्प करतली. This is a 112 control room, state police control room. 100 well as 112. हे आमचे कॉल टेकर काउंटर. These are the call taker counters. Here आमचे हिंगा लेडीजू बसता आनी जेंट्सू बसता. मोस्टली लेडीसाची कितें कॉल येयली जाल्यार लेडीज बीन टेकिंग द कॉल्स आनी दे आर डायवर्टिंग द कॉल इमिजिएटली.
whereas we have a male persons also, they are doing their work. आफ्टर तेमी कॉल तांकां लँड जाले तेमचे सिस्टमाचेर कॉल येयले जाल्यार ते मागीर ऑटोमॅटीक सिस्टमाचेर एवरीथींग इज कमींग सगळें येता नेम एड्रेस फोन नंबर सो दे आर इन कॉन्टेक्ट विथ द कॉलर ते कशें कितें इन्फॉर्मेशन दिता सांगता तेमचे एड्रेस बीन खंय कितें इन्सिडंट जालो खंय वीच प्लेस इट इज इमिजिएटली ते रिकॉर्ड केले की ना दॅट द कॉल गोज टू द डिस्पॅचर सेक्शन वेर एज वी आर हॅविंग अ डिस्पॅचर स्टाफ working in control room and immediately this staff is diverting the concerned robot at the jurisdiction खंयचे तांकां पडटा पळय ते फॉर एग्जाम्पल पेनजीम एक्सिडेंट जालो जाल्यार पेनजीम डायरेक्टली दे वील सेंड अ concerned pink force and PCR vehicles immediately time record जाता तेमच्या सिस्टमार it is a computer generated system everything is on the system only so we can see the robot locations also we can track their location where they are going actually ते खंय आहा सद्या फार आहा पयस आहा लागीं आहा so everything is recorded in the system. These are the functioning of the dispatcher section. After dispatching everything calls everything they police station तेमी सांगले सगळे रोबोटांक बी सांगले जाल्यार मागीर call after finishing the whole incident then it comes to the CRO. CRO is a control room officer. तेमची शिफ्ट केल्ली आसा so they are performing as per the shift officer. So we have a CRO तेंचे काम आसता की same information comes on their system and सिस्टमाचेर येयले की ना ते ऑटोमॅटीक CRO इज रिडींग कितें इम्पॉर्टन्स तेंचे इफ ताका दिसले की आनी फिडींग करपाक जाय यू हॅव टू टेक मोर इन्फॉर्मेशन देन ही डायरेक्टली कॉल्स द पुलीस स्टेशन ऑर ही गिवींग इंस्ट्रक्शन टू द डिस्पॅचर की म्हाका आनी इन्फॉर्मेशन जाय हे इन्फॉर्मेशन तेंचे क्लियर जावना म्हणून सो ही इज द ऑथॉरिटी दॅट ही कॅन सेंड कन्सर्न पुलीस स्टेशन टू एक्ट एंड ही इज इन्फॉर्मिंग टू ऑल द कन्सर्न ऑफिसर्स सुपिरियर्स रिलेटेड कितें इम्पॉर्टंट कॉल येले जाल्यार तेजें काम यू हॅव टू इन्फॉर्म एवरीबडी. As per caller, Vaibhav informed that traffic is blocked near Pernem Court. तेचे उपरांत आमी हेका धाडटाय कन्सर्न पुलीस स्टेशनाक पेडणे पुलीस स्टेशनाक धाडले तेचे उपरांत सर तेचे हे येता फीडबॅक येता फीडबॅक येयले ते दाखयता आमी तांकां रोबोट धाडटा रोबोटाचे फीडबॅक एज पर एसी देसाय ऑफ पेडणे PC7 विजिटेड द स्पॉट एंड इन्फॉर्म दॅट नो एनी ट्रॅफिक ब्लॉक फाउंड रोड इज क्लियर्ड. This is the information from PI Pernem PS. So you can show here. We can give a call to the Robert 3 only. Pink force I don't. Pink force di. Ella ande. Inside mare me bola. Bola de. Pink force. Okay, pink force apne pink force apne. Apo dekha. Pink 6 apne. Immediately proceed to PCR में सांगो. ते नंतर ते दिसणार नाही. He can give. P6 X-ray 1. Proceed Miramar. One lady, 827. काय गाडी हां ते माऊस दाखवूया ओके चेंज काय म्हणते हॅलो हां सर हॅलो हां सर किती आलं हाँ पर सर कौन है उसको क्या हुआ एक्सीडेंट हुआ है मालघाट मार्गाव सर आपका नाम परवीन ओके सर सर भेजती हूँ तुमची गाडी साईड करा आली ना सगळं किती चालले मॅडम
एड्रेस दिया मी. हेलो हेलो एड्रेस दिया मी. मेरा मानिया ये सर्कल ना मैडम. मैडम नाम दे दीजिए. ओके मैडम. स्पॉटार पावले उपरांत रीच करपाचें. रीच जाल्या उपरांत मागीर कॉल कितें आहा तें पळोवपाचें. हाय फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ गोवा घूमने आए थे. गोवा घूमते समय किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आया था. हम दूर से देख रहे थे, अचानक हम गए तो हमने तुरंत पिंक फोर्स को बुलाया, 112 पे कॉल किया. वो आए दौड़ती. उससे पहले तो सॉल्व हो चुकी थी सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन तुरंत ही पिंक फोर्स आके उन्होंने तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. और ये सर्विस सिर्फ गोवा में है, जिससे हम लोग को काफ़ी खुशी हुई. और वो लोग पूरा हेल्पिंग नेचर है. और हम उन मैडम लोग को धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि वो आए और उन्होंने उन लोग की हेल्प करी. थैंक यू पिंक फोर्स एंड थैंक यू सारी टीम को, पिंक फोर्स की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और गोवा लोगों को सभी के लिए ऑल द बेस्ट और हमेशा कीप इट अप. हॅपी वुमेन्स डे. सध्या हांव पिंक फोर्सच्या एक्चुअल फील्ड टिमा बरोबर आसा आनी हांगासर तुमी पळयलें वदोळ पासून की तांची धांवपळ कशी आसा, कंट्रोल रुमान तांकां कॉल्स कशे येतात, ते कशे अटेंड करतात आनी कशी घाईन ती त्या स्पॉटाचेर पावतात आनी प्रॉब्लम्स कशी सॉल्व करतात. तेज्या बरोबर लोकांचे रिएक्शन कशें आसता, तर हे सगळें तुमी पळयलेंच. पण हाज्या फाटल्यान तांचो रोल ती कशें सगळें मॅनेज करता हें जाणून घेवपाची तुमकां खूब उत्सुकता लागल्या आसतली. खरें म्हणल्यार म्हाकाय तितलीच आसा. सो आमच्या बरोबर जी टीम आसा तांची पयलीं वळख करून घेवया. नांव सांगा. सान्वी गावस. सोफिया डॅश. वैष्णवी नाईक. ओके, सो हे पिंक फोर्स आतांच सुरू जाला, ऑलमोस्ट 2-3 महिने जाले. सो स्टार्टींग ते आतां तुमकां कितें दिसता, कितें फरक जाणवता किंवा कितें प्रॉब्लम्स किंवा कितें तुमकां एक्सपिरियन्सीस आयला? स्टार्टींग लोकांक तितले हे नासले. आतां अशें मातशें कितें जालें जाल्यार पिंक फोर्साक कॉल करता. म्हणजे पिंक फोर्स कितें ते लोकांक आतां कळपाक लागल्या. म्हणजे पयलीं तितलें खबर नासलें. आतां मातशें सगळ्यांक खबर आहा पिंक फोर्स आसा म्हणून गोंयान.
ओके तुम्ही आता जेन्ना फिल्डार येता तुमकां आतां कॉल आयलो तुमी कॉल अटेंड केलो आनी तुमी हांगा आयली पण अशें केन्ना केन्ना जाता की तुमकां फेक कॉल्सूय येतात ना अजून अशें केन्ना जावं ना. पण तुमचे आतां ऑलमोस्ट 11 तुमचे गाडीज आसा म्हणजे 11 तुमचे ग्रुप्स आसात रायट सो वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनार म्हणजे वेगवेगळ्या एरियेन तुमी एलोकेट तुमकां केल्ले आसता आनी तुमी मागीर तुमचें फंक्शनींग एक्चुअल कशें आसता स्टार्टींग आमचो 8 स्टार्ट जाता 8 ते 12 वरां आसता आमचे 8 ते सांजचे 8 मागीर सेकंड शिफ्ट येता सांजचे 8 ते दुसरे दीस नायट फूल नायट करता ती आनी मागीर थर्ड शिफ्ट अशें 3 शिफ्टींनी ड्युटी करता आमी. पण बेसिकली तुमकां कॉल्स कसले येतात फायटिंग कॉल्स ड्रग्स एडिक्टेड आणि ड्रंकर्स चडशे टुरिस्टांचे आसता टुरिस्टांचे. पण तुमकां केन्ना अशें फॅमिली मॅटर्सांनी केन्ना येता हय येता पण फॅमिली कसले टायपचे कॉल्स आसता ते हजबंड वायफ फायटींग मदर्स अँड सन फायटींग. तशें आनी कसले चडशे लेडीज रिलेटेड आसता पळय ते चडशे पिंक फोर्साक येता. पण बायलो ओपनली अशे कॉल्स करतात काय अशे शेजाऱ्या बी कोण कॉल करतात आतां फायटींग जाले जाल्यार चडशे नेबरूच कॉल करता ती करना कळ्ळें. पण मागीर थंय गेल्या उपरांत तांचें रिएक्शन कितें आसा ती म्हणटा की आमी कॉल करूंकूच ना आमकां कंप्लेन करपाची ना अशें कितें म्हणटात तेन्ना केन्ना केन्ना केसींनी जाता तशें म्हणटा ते म्हणजे आमी कॉल करून आमी कित्याक येवपाची PSाचेर तांकां पयलीं कंप्लेन करपाक आमी कित्याक येवपाचें आमी तुमकां कॉल करूं ना अशें जाता तशें मागीर तुमी कितें करतात मागीर तांकां रिक्वेस्ट करून हाडटा मागीर आनी केन्ना केन्ना केस सॉल्वूय जाता ती एग्री जाता तशें जाता. पण अशें केन्ना जालां की तुमकां खरेंच खूब अशी लायक क्रिटिकल केस अशी अजून पर्यंत आयल्या ना तशें क्रिटिकल येवना. पण आतां जेन्ना केसीस येता तेन्ना तुमी बायलांच्योच केसी घेता की तुमकां जेंट्साच्यो अश्यो येतात जेंट्साचे येना म्हणजे बायलांचेच येता पूण जेंट्स म्हणल्यार आतां हजबंड आहा तो बायलेक कितें एजॉल्ट करता तशें पूण लेडीज आहा ते आमी हें करता आनी जेंट्सांक ते PCR जेंट्स PCR आसता. पण आतां जेन्ना तुमी म्हणटा पळय आतां लायक केन्ना फेक कॉल्स येवंक ना म्हणटात पण केन्ना केन्ना येताय आसतले न्ही फेक कॉल फेक कॉल येता तशें म्हणल्यार आमकां अजून येवना. तुमचे दुसऱ्या टिमींक बी आयिल्ले हय हय येता येता हय. पण आतां तुमी चडशे आमी म्हणटात की टुरिस्टां खातीर जशें आतां आमी आतांच पळयलें की बीच सायडीचे चडशे कितें ना कितें प्रॉब्लम्स आसता थोडे पिवन किंवा थोडे फकाणां करतात कोणाची तेन्ना अशे तुमकां कॉल्स केन्ना आयल्यात तशें येयला मागीर तेन्ना लायक तुमकां आतां ते टुरिस्ट मागीर तुमकां मागीर कशें तुमी हें करतात कित्याक आफ्टर आमी म्हणटात बायलो पण बायलो जेन्ना युनिफॉर्म घालता तेन्ना तेंचो लायक वेगळोच हें जाता जेन्ना आमी तुमकां सिवील ड्रेसान पळयता तेन्ना तुमी लायक डिफरंट आसतात आनी जेन्ना तुमी युनिफॉर्मान आसता तेन्ना कंप्लिटली तुमचो मेकओवर आसता सो तेन्ना कशें तुमकां दिसता तेन्ना कशें हँडल करता तुमी तेन्ना आमकां एक मातशें हें आसता युनिफॉर्म घातले काय कॉन्फिडन्स आसता ते सिवील ड्रेसान नासता तशें म्हणल्यार तेन्ना मातशें जाता तें. पण अशें केन्ना जालां की तुमी सिवील ड्रेसान आसतना तुमकां केन्ना तरी वच्चें पडलां किंवा तुमी खंय तरी भोंवपाक आयिल्ली आसतना कितें तरी इन्सिडंट जाला आनी तुमकां थंय वच्चें पडलां मदीं अशें जालां केन्ना केन्ना तुमी इनिशिएटीव घेतात पण तशें आसत जाल्यार तशें आसल्यार घेता आमी म्हणल्यार थंय आजून आमकां थंय जावना म्हणल्यार कितें प्रॉब्लम म्हणल्यार वयता विचारता अशें कितें मातशें सजेशन दिता केन्नाय अशें जाता. पण जेन्ना तुमकां तुमची घरचीं पळयतात अशें युनिफॉर्मान बी तेंचें रिएक्शन कितें आसता तांकां आमकां पळोवन सदांच प्रावड फील जाता न्हू युनिफॉर्मान पळोवन. पण तुमकां स्वता कितें दिसता एज अ वुमन आमी म्हणटात वुमन खूब अशें वीक आसता आमी म्हणटात बायलो एक्चुअली आमच्यो बायलो आमी खूब स्ट्रॉंग आमी जर खूब उदाहरणां घेयत जाल्यार राणी लक्ष्मीबाई बी तशें पळयत जाल्यार ती कितली स्ट्रॉंग ते तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा पण तुमकां अशें दिसता की हरशीं बायलो वीक आसतात पण जेन्ना तांकां युनिफॉर्म घातले केन्ना एक वेगळी भितरल्यान कॉन्फिडन्स लेवल एक भितरल्यान कितें तरी वेगळेंच कितें येता प्रावड फील जाता आमकां आमी वचोन कितें जाल्यार सगळें विचारून तांकां रिप्लाय करता जावं कितें नॉर्मल केस जाल्यार कॉम्प्रमायज करून येता. ओके आतां ज्यो बायल्यो आसा त्यो खुबश्यो अशें म्हणटात केन्ना केन्ना तांकां भितात पुलिसांक पळोवन पण तुमचो हो युनिफॉर्म पळोवन अशें तुमकां एक डिफरंट लूक दिल्लो आसा की खंय तरी एक सॉफ्ट लूक म्हणटा तसो आनी पिंक तो बायलांचो कलर चलयांचो कलर आमी म्हणटात तो एक लूक दिला सो तुमकां कशें दिसता ह्या लुकान पिंक फॉर जॉयफूल म्हणल्यार हो युनिफॉर्म बायलां खातीर स्पेशल तरी रेकॉग्निशन आयला तुमच्या युनिफॉर्माक अशें दिसना तुमकां मेळटा आनी लोकांचो रिस्पॉन्स तुमचे कडेन कसो आसा दादले म्हणा किंवा हे खाकी युनिफॉर्मान पळयता तेन्ना वेगळो आसा तशें म्हणटा तशें आनी पिंक युनिफॉर्मान पळयता तेन्ना वेगळे पण तुमकां कळटा की खंयची तरी फोर्साचीच तुमी म्हणून कळटा हय आतां कळटा तांकां स्टार्टींग तांकां कळनाशिल्लें कळ्ळें तुमकां कितें अशें रिस्पॉन्स आयिल्लो की तुमकां एक वायट अनुभव बी तशें आयिल्ले तशें तितलें हें करूं ना म्हणल्यार पिंक युनिफॉर्म एक वेगळो हो जालो न्हू म्हणजे स्टार्टींग लोकांक कळोंक ना आतां कळटा तांकां आमी पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यानूच आसा म्हणून आनी जशें आमी म्हणटात की बायलो खुबश्यो जाणां आसात ती ओपनली येनात
सो तांकां तुमी कितें सांगतली की थोडी भितात म्हणटा कितें पुलिसूच केन्ना केन्ना रूड वागता म्हणटात बायलो आसून सुद्दां बायलांक समजून घेयना अशें खूब जाणांनी आयकलां. सो त्या वेळाचेर तुमचो रोल कितें आसता? तुमी तशेंच हें करता मातशी कडक रावतात की बायलो पळोवन मातशे सॉफ्ट रावतात? बायले पळोवन आमी सॉफ्ट रावता, तांकां बरे भशेन समजायता अशें न्हू अशें पोलायटली वागता तेंच्या कडेन आनी मागीर ती एग्री जाता अशें जाता. आतां वुमन्स डे आज सो तुमकां कितें मेसेज दिवपाक जाय आमच्या बायलांक जाल्यार दियात. तुमी भिवपाची गरज ना, आमी पिंक फोर्स आहा. कोणाक जर गरज पडली जाल्यार आमी ऑलरेडी थंय येतलीच, पण तुमी बी स्ट्रॉंग जावपाक जाय. तुमी तुमचे प्रोटेक्ट करपाक शिकपाक जाय. ऑलरेडी आमी गोंयान सगळ्याक डिप्लॉय केल्ली आहात, त्या खातीर तुमी सगळी आपली सेफ्टी करा. गरज पडली जाल्यार आमी तुमच्या खातीर हजर आसतलीच. आमी बायलो सगळे स्ट्रॉंग आसता, पूण थोडे जाणांचे कितें जाता पुलिसांक भिवून ते हे करिना, जे भायर सांगिना ते तुमी सांगपाचें भायर. आमी तुमच्या सदांच आमी हेल्पाक आहा तुमकां, आनी तुमी आमचो हेल्प घेवपाचो. आतां तुमचे कितें अत्याचार बीन जाता जाल्यार तुमी आमकां कॉल करपाचें. तुमच्या एकूच कॉलाचेर आमी विथीन 5 मिनिट्स किंवा चड लेट जालो जाल्यार 10 मिनिट्सान आमी पावूंक शकता. आनी तुमचे शेजारी नेबर कितें कोणाक प्रॉब्लम जाता जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टेक्ट करपाचो. आमी डेलीच तुमचे हेल्पाक रेडी आसा. पिंक फोर्स स्पेशली फॉर वुमन्स. पिंकान जी आमी सगळीं बायलांच आहा, सो बायलांचेर जे कितें अत्याचार जाता ते जावपाक नाका म्हणून आमकां स्पेशल पिंक फोर्साक घातला. सो बायलांक कितेंय प्रॉब्लम आसात खंयच्याय टायमार मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नायट एनी टायम जे 112 आमचो स्पेशल नंबर आहा पिंक फोर्साक, त्या नंबरार तुमी कॉल करूंक शकता. तुमकां सगळ्यांक हॅपी वुमन्स डे. सोफिया मॅडम आमकां सांगा की एक्चुअल तुमचो प्रोसिजर कसो आसता? म्हणजे तुमकां कॉल थंयच्यान येतकच तुमचो कितें प्रोसिजर स्टार्ट जाता तो? आमी जो स्टाफ आसता तो आमचो व्हेहिकलान आसता, पिंक फोर्स व्हेहिकल आसता पळय तेतून आसता. सो आमकां PCRांसान एक कॉल येता. कॉल मिन्स आमकां एक मेसेज येता. मेसेज म्हणल्यार आमकां टॅब आसता गाडयेन, त्या टॅबार मेसेज येता ती आमी एक्सेप्ट करप. एक्सेप्ट केल्या उपरांत आमी एन रूट करप. एन रूट केल्या उपरांत आमकां लोकेशन येता तेजेर. त्या लोकेशन वायज आमी व्हेहिकल मूव करता. त्या स्पॉटार पावल्या उपरांत आमी थिंगा रीच म्हूण बटन ऑप्शन येता, त्या बटनार रीच करप. मागीर आमी केस हँडल करता कितें आसता पळय ती. केस सॉल्व जाल्या उपरांत आमी क्लोज करता, केस क्लोज. आनी तेजे पयलीं आमकां फीडबॅक दिवपाक आसता. सो ते फीडबॅक जे केसीन आमी कितें केलां, कॉम्प्रमायज केला वो कितें केलां, कितें आसता पळय ते आमी ते फीडबॅक दिवप तांकां. पण जेन्ना तुमकां अशे एक्स्ट्रीम केसीस येता जे तुमकां अशें दिसता की तुमकां आनीक पुलिसाचो हेल्प जाय, तेन्ना मागीर तुमी कितें करता? आमकां हेल्प हो जाय. एक्स्ट्रीम केसीस आमी रॉबर्ट आसता आमचो, PSचो स्टाफ आसता त्या रॉबर्टान, तेंचो हेल्प घेवं शकता. ओके, जेन्ना तुमी हांगा पावता तुमी म्हणटा रीच केले काय ना, पण जेन्ना तुमकां कोणें कॉल केला तांकां मागीर कशें कळटा की तुमी पावली म्हणून? आमी टॅब आसा तेजेर तेजो नंबर आसता कॉलराचो, त्या टॅबा वयल्यान आमी कॉल करता त्या मनशाक. कॉलर तुमकां हांगासर तुमचे चडशे आसता तुमचे हे तुमकां खंयसरूय अशें ओल्ड गोवा पण तुमचे रावपाचो स्पॉट मेन तुमचे एरिया तशें काय ना? स्पॉट फिक्स नासता? आसता आमचे ओल्ड गोवा हॉल्ट आमकां. ओके. अशें 10-15 मिनटां बीन हॉल्ट उरता आनी सगळे पेट्रोलिंग करीत करीत अशें वयता. ओके ओके. 3 पुलीस स्टेशन आमकां दिले न्हू, एरिया चड आहा आमकां. ओके. जागतीक महिला दिसाच्या निमतान पिंक फोर्सचेर ही आशिल्ली आमची खाशेली कार्यावळ. आमी सगळ्यो बायलो स्ट्रॉंग आसतात, पण आमी जर स्ट्रॉंग रावून दुसऱ्या बायलेक जर मदत करीत जाल्यार खरेंच खूब बरें जातलें आनी खुबशे जे क्रायम्स आसा ते कमी जातले. पिंक फोर्स तुमच्या खातीर आसात, तर तांकां कॉल करपाक तुमी मात्तूय भिवू नाकात. कॉल करात तांकां आनी तांची मदत घेयात. पळयत रावात गोमंतक टीव्हीचेर अशेंच आमचे खाशेले कार्यावळीची तुमच्या खातीर येतली वुमन्स डे खातीर. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.